आतां न्यूज आयकले ते कोणा फार्माल म्हूण उगवे गांवांत पेडणे तालुकान शॉकिंग म्हणपाचें परत परत डेली आमी कितें जाता तें शॉकिंग म्हणटात. कितें चलता गोंयांत? आमी लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाता म्हणटा पूण कितले लो लेवल गेले आमचे लॉ एंड ऑर्डर. गँग वॉर चलता पुलीस स्टेशनार भायर, गँग वॉर थिंगा मडगांव. आतां वेपन्स घेवन गन घेवन लोकांक फार्मातात. आनी कित्याक? हें सँड मायनिंगा पासून. आज सँड मायनिंगाचें जाल्यार म्हगे मनान हांव चिंतिता कितें रिजन आसतलो. एक तो सँड मायनींग इलिगली करता आसतलो. आतां करता जाल्यार कोण पार्टनर आसतलो. पार्टनर आसा जाल्यार ताका खबर आहा आनी ताका पयशे पावलो ना, कमिशन पावलो ना. मागीर कोण वयल्यान गॉडफादर आसतलो, तेगेले हप्ता घेवपा कोणा पावले नासतले ते पयशे. अंदू एकल्याक चोरयेन कोत्तात म्हण हेका फार मारून उडोवपाचो. आनी कितें चिंतू जाता म्हज्यानी. आतां पार्ट 2 पुलीस इन्वेस्टिगेशन. पुलीस इन्वेस्टिगेशनाक कितें येतलें? मोटीव काटले. कोण फाटल्यान आहा तो गॉडफादर म्हणटात तेश कोन्न गॉडफादर आसतलो. कोण व्हडलो बॉस आहा तो कलेक्शन करपा तेजें नांव भायर सोतलें. एक पाटी पुलिसेक ताब्यांत येयली जाल्यार कोण आहा तो म्हजी गॅरंटी घे तो पुलीस चेपॉयन दवरतलो आनी तेंगे नांव काडचना. कित्याक लिपोवपा पडटलें. कित्याक सगळे सरकाराचें कमिशनूच चलता. सगळे लॉ ऑर्डर कोलॅप्स जाता कित्याक लॉ एंड ऑर्डराचे पासून पयशे करतात. आनी इसले कंडिशन गोंयची हे BJP सरकाराक सामकें उडोवपाचें गोंयचे भायर. हांव एश्योर यू वन थिंग, काँग्रेस डेज आमकां इसलो केन्ना जालो ना. बट इन BJP टायम फकत आमची गोंयांनी फूल देशां पळयतून सगळे लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाता. लोक तेजे पासून BJP कार्यकर्ता लॉ एंड ऑर्डर हातीक घेतात, लोकांक धमकी दितात, मारतात आनी कसले क्रायम करतात ते लॉजेची. गोंय आतां आमचें गोंय माणकुलें गोंय म्हूण कांय उरलो ना. एश कोन्न आहा तेन्ना आमचें गोंय साल्वार करूं जाय जाल्यार हे लोकांक फोंट मारून भायर उडोवपाचें.